पयलीं स्वातेर सगळ्यांक नमस्कार आनी येवकार म्हणटा आनी प्रेस भावांक तुमकां हांव थँक्यू म्हणटा. तुमी हांगा येवन हो इशू जो आहा ते कवर करपाक तुमी आमकां सपोर्ट करता. SIR वॉज अ इनिशिएटीव जो गव्हर्मेंटान घेतला. इट इज बेसिकली टू रिव्यू एंड ॲड एडिशनल वोटर्स आनी जस्ट टू व्हेरीफाय if there are any illegal migrants who are not a citizen of India added in the roll. Basically म्हणून SIR करता आमी. पूण आमी जशें पळयलां हो एंटायर प्रोसेस SIRचो हो फूल प्रोसेस जो आशिल्लो लोकांक त्रास करपाक आनी लोकांक हॅरेस करपाचो हो प्रोसेस आशिल्लो. SIR प्रोसेस केन्नाच एक म्हयन्यान जायना. पयलीं सुद्दां केल्ले पयलींचे गव्हर्मेंटान, बट इट नेवर टूक 1 month. दिस इज द फर्स्ट टायम हो फूल प्रोसेस जो आसा एक म्हयन्या भितर ते काबार करपाक सोदता. आतां जालां कशें, आमी कुट्टाळी पंचायतीची सकयल आसा आनी हे जे सगळे लोक जे आसा त्यांचें नांव डिलिशनाक घातलां. आतां हेंचें नांव डिलिशनाक कोणें घातलां? हेंच्यांनी SIR फॉर्म भरलेले. भरतगीर तांकां हियरिंगाची नोटीस आयिल्ली. ते हियरिंगाक ते येवन तांच्यांनी आपली जे डॉक्युमेंट जाय आशिल्ले व्हेरीफाय करपाक तांच्यांनी ते प्रोड्यूस केलो. ओके, करतगीर आतां BLA 2 जे BJPचे BLA 2 जे आसा, जे BJP जे सरकार जेंकां अपॉयंट केला BLA 2 म्हणून, आतां हे लोकांनी कितें केलां, जे नॉन BJP वोटर्स आसा पळय तेंचें नांव तेंच्यांनी डिलिशनाक घातलां. एंड वॉट ग्रावंड्स? म्हाजे कडेन एक फॉर्म आसा हांगा. ओके, आनी हे फॉर्माचेर तांच्यांनी फक्त इतलें बरयलां की परमनंटली शिफ्टेड. आनी हे जे लोक सद्या जे रावल्यात हांगा त्याच घरा रावता. दे हॅव बीन स्टेईंग इन द सेम हाऊस फ्रॉम लास्ट मेनी इयर्स. आनी हो BLA 2 वचून सांगता थंय की हे हांगा रावना म्हणून. आतां जो BLO जो आसा तेवटेन भंडारी म्हणून तो BLO जो आसा, त्या BLOन ते BLA 2 सांगलां सुद्दां की बाबा हे लोक जे आसा ह्याच घरान रावता. फोटो काडला आनी सगळे एविडन्स दिला. तरी पूण हे BLA 2 म्हाका दिसता फॉर्म आपलो पावर जो आसा ताचो अब्यूज करून लोकांक त्रास करपा खातीर BJPचे वोट पडना म्हूण तांकां सो हांकां डिलीट करपाचो एक प्रयत्न केला. हांव विचारपाक सोदता गव्हर्मेंटाक, हू हॅज मोर पावर्स, BLO ऑर BLA 2? जेन्ना BLO म्हणटा की हे लोक त्याच घरान रावता, सो वॉट रायट BLA 2 हॅज? आनी ऑन वॉट ग्रावंड्स हॅव दे बीन सेंड द नोटीस? जर BLA 2 म्हणटा हांगा ते रावना, BLO म्हणटा हांगा रावतात, so there should have been a report taken from the BLO, and then as per that report म्हाका दिसता हेंच्यांनी एक एक्शन घेवपाक जाय आशिल्लो, हांकां आपोवपाक जाय आशिल्लो हांगा. पूण हांगा कांय रिपोर्ट बी कांय ना. डिरेक्टली दे हॅव बीन कॉल्ड हियर फॉर डिलिशन. पॉयंट इज नॉट दॅट दे वील प्रूव देमसेल्फ दॅट दे हॅव बीन स्टेईंग इन दॅट हाऊस इन लास्ट नंबर ऑफ इयर्स. पूण कित्याक हॅरेसमेंट, कित्याक त्रास? आतां हांकां खबर आशिल्लें, हांगा पावले. जर कोणाक खबर ना आनी ते येवना हांगा, तांचो नांव आतां डिलीट. सो हो सगळो जो प्रयत्न गव्हर्मेंट करता आनी BLA 2 जे आसा हांगा, it is I think so an attempt to harass the people and delete the non-BJP voters so that BJP will get an upper hand in the coming elections. BJP ZPन तांकां म्हाका दिसता मेळ्ळा आसतलें, तांच्यांनी फॉर्म केला आसतलो. तरी पूण तांकां खंय ना खंय एक भंय आसा की दे आर नॉट कनेक्टेड टू द पीपल आनी ते 27 येवपाक जायना म्हणून हे सगळो प्रयत्न आसा लोकांक त्रास करपाक, लोकांचो जो हक जो आसा वोट करपाचो तो डिलीट करपाचो प्रयत्न चालू आहा. जाय जाल्यार यू कॅन आस्क एनीबडी, वील हॅव एविडन्स ऑफ देअर रेसिडेंस प्रूफ अटॅच्ड हियर, and in the same residence they have been staying. तांचो वोटिंग कार्ड सेम एड्रेसाचो आसा. they have been living there but without any verification. another point to be brought here, हे जे मनीस जे आसा हे वॉर्ड नंबर 9 वॉर्ड नंबर 10 रावता आनी जो BLA 2 जो आहा हू हॅज फिल्ड अ फॉर्म फॉर डिलिशन तो वॉर्ड नंबर 7 रावता. वॉर्ड नंबर 7 जो रावता, हाऊ विल ही नो कोण रावता वॉर्ड नंबर 10? हाऊ ऑथेंटीक इज हीज रिपोर्ट? सिमिलरली म्हाका दिसता एवरीवेअर द प्रोसिजर इज डिफरंट. AEROs, the EROs, they all follow different procedure. आता 2 दीस पयलीं एक केस म्हणटा तुका, आमी पासपोर्ट जे म्हणटा इंडियन पासपोर्ट, इट इज नॉट कन्सिडर्ड टू बी वॅलीड. एक वोटर आयिल्लो हांगा विथ द इंडियन पासपोर्ट, ही इज बीन सेंट बॅक saying that it's been renewed not in India, it's been renewed in Gulf. But the point is there, it shows he's an Indian nationality, the place of birth is India. Still, why is it not accepted? Why there is a harassment to people? Maka jisa koi na koi, there's a problem happening with this SIR and the government must intervene. And this BLA 2s who are misusing their power and abusing the power should be a strict action should be taken, and we will definitely
raise this to the higher ups. We will complain wherever it has to be complained, and we'll make sure that these people have been penalized or whatever action can be taken against them. लोकांक नवांक नोटीस पावता, थोड्या लोकांक नोटीस पावना, ते आपले BLOचे आयकून ते डिलीट करता, ॲड करता. म्हणल्यार म्हाका दिसता हे खंय ना खंय लोकांक त्रास करपाचो तुका प्रयत्न सांगता हांव. सेकंडली नॉन वोटर BJP जो आहा हो वोट कावंट सोंपोवपाक गव्हर्मेंट आपले BLA2 अपॉइंट करून दुरुपयोग करतात त्यांचा पावराचो. दॅट्स ऑल आय कॅन से. इट इज़ अ कम्प्लीटली अब्यूज ऑफ पावर. कल रात को ना 7:30 बजे या 8 बजे BLO आया हमारा उधर आके मेरे बहन को ना नोटिस दिया कि आपको आज 6 बजे आना चाहिए बोल के. और वो जो नोटिस में मैंने देखा है वो सतीश पटेलकर है, वो BJP का प्रेसिडेंट है. वो वार्ड नंबर 7 में रहता है और वो वार्ड नंबर 9 में उसको कैसा मालूम रहेगा कि मेरा बहन इधर रहता है या नहीं रहता है बोल के. और दिया भी कभी 7:30 बजे दिया और सुबह आज शाम में 6 बजे आके और प्रेजेंट करो बोला है. मेन बात क्या है, वो सतीश कौन होता है कि वो इधर आके बताए कि ये इधर वार्ड में रहता है या नहीं रहता. खुद का वार्ड में उसको पता नहीं है कि वो उसका लोग किधर रहता है बोल के. और वो 9 नंबर में कैसा बता सकते हैं. ये है ना खाली बोल के ना सताने का काम है सबको. हमारे जुआरी नगर में ना 9 नंबर वार्ड को ना ये BJP वाला लोग बहुत सता रहा है. इतना ही जितना लोग आया ना सब 9 नंबर के लोग हैं, सबको नोटिस आया. वो भी रात को 7:30-8 बजे आके देके गया है और 6 बजे आने के बोलते. मेरे को आज सुबह 10:30 बजे नोटिस आया, BLO लेके आया और BLO प्रेजेंट में एड्रेस पे आया मेरे. और उसने BLO लिखा है कि ये प्रेजेंट है एड्रेस पे. फिर भी बोला मुझे जाके आप कल अपना फॉर्म जो है नोटिस है उसको जाके आप दिखाओ उधर, और उसके बाद में क्या होता है अपना एड्रेस प्रूफ सब लेके जाओ. और हम यहाँ पे जो है ना 14 साल से, मैं एक ही रूम में रह रहे 12 साल से. उसको चाहिए तो हम वो 12 साल का अपना डॉक्यूमेंट दिखा सकते कि बाबा हम लोग 12 साल से ले रहे हैं. और जिसने नोटिस से भेजा है ना वो हमारे घर से सामने से निकलता है, डेली निकलता है, मिलता भी है, सुबह शाम भी मिलता है. कौन है वो पूर्व सरपंच है, अपना गोविंद नाम है उनका, गोविंद राठौर का उनका फॉर्म पे नाम आया.